इन्स्टंट लोन हो शिक्षण, कारभार आनी भलायकी खातीर आर्थीक मदत दिवपी लोन आसा. गोवा स्टेट कॉर्पोरेशनान आर्थीक मदत दिवपाक घेतिल्लें हें उत्तम पावल आसा. आरडेक्स्का खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. एक नवी स्कीम इन्स्टंट लोन, शॉर्ट टर्म लोन जेका म्हणटात ते दिवपाची स्कीम लॉन्च करतात. ही 3 तरेन वांटून घेतल्यात. एक एज्युकेशन लोन, एक बिझनेस लोन आणि एक सीख जे आमचे आजारी पडटात तिंका ताबडतोब जी आर्थीक मदत जाय पडटा ती दिवपा खातीर आमी ही एक स्कीम आजच्यान लॉन्च करपाची आसा. एज्युकेशन जी आमचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात जिंका एक 20,000 ते 1 लाख पर्यंत खर्च येता. प्रत्येक कितलीशी कुटुंबां आमी पळयल्यात खूप हार्डशीप जाता तिंका ते पे करपाची. आमची एज्युकेशन पर्पज सुरू झाली म्हळ्यार एज्युकेशना खातीर रिइम्बर्समेंटाची स्कीम आसा सेंट्रलाची आणि ते कितलेय शिक्षण भायर घेतले आणि कितलीय जरी फी असली जाल्यार सुद्धा ते फी रिइम्बर्स जाता. पूण प्रश्न असो जाता की ज्या वेळार तांच्याकडे जर इनिशियली पैसे ना जाल्यार फी भरतले कशे त्या खातीर ती फाटी रावतले. म्हणून कॉर्पोरेशनान अशें ठरयलें बोर्ड ऑफ डिरेक्टरान की आमी तांकां पैसे इनिशियल अमाउंट दिवया आणि तांचे जेन्ना तांकां रिइम्बर्स जातले हे पैसे तेन्ना ते आमकां परत फेडटले. आणि त्या हाज्यानुसार आमी हे शॉर्ट टर्म लोन सुरू केली. आमी विदिन 4 days तांकां लोन सँक्शन करतात आणि तांचे अमाउंट सुद्धा तांकां तांचे अकाउंटार इमिजिएट वता जेणे करून ते आता सीईटीची एक्झाम जाली तांकां जर फी भरपाची आसा जाल्यार ते फी भरचे पयलीं आमचे अमाउंट तांच्या अकाउंटार वचूं जाय. म्हणून म्हणटकीर ते फी भरपाक शकतले. हांवें आतां 12th पास केलें आर्ट्सान आणि आतां हांव नर्सिंग करपाक हुबळी वचपाचें आसा. सो म्हाका तेंची फीज खूब आशिल्ली, म्हाका पयशे अरेंज करपाक जायनाशिल्लो. म्हाजो बापूय एकटोच कामाक वयता सो तितकें जावना आमचे कडेन. त्या खातीर म्हाज्या भावाक सांगलें हांगसर की अशी एक स्कीम आसा ती आतां लॉन्च करतली. सो तेणी हांगसर येवन सगळें विचारलें, सगळें जालें बरे भशेन आनी आतां रोखडेच अशें 4 दिसां भितर हें सगळें बरे भशेन जालें आनी तेंच्यांनी आमकां लोन केलो दिवपाक रेडी जाले. सो मातशें खूब बरें दिसता कित्याक आमचे कडेन जायनाशिल्लें इतलें करपाक. हांव आतां म्हागेली कंप्लीट जाला बॅचलर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी इन जीएमसी केलें हांवें. आतां हांव पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक वयता इन चेन्नय SRM युनिव्हर्सिटी. सो ते हांव मास्टर्स इन ऑक्युपेशनल थेरपी करता, न्यूरो सायन्स करपाक वयता. तर आयज तुमकां मदत मेळ्ळी, तुमकां कितें दिसता हेचे वयर? ते म्हाका लायक खूब हेल्प जालो फ्रॉम गोवा स्टेट कॉर्पोरेशना कडल्यान की हांव आतां म्हाका पयलीं जीएमसीन फी कमी आसता आमकां सो तेन्ना इतली गरज नाशिल्ली. आतां हांव मास्टर्स करता म्हणल्यार प्रायवेट युनिव्हर्सिटी म्हणून थंय फी अरावंड हॉस्टेलाची 1 lakh आशिल्ली आणि एडमिशन फी अरावंड 80,000 आशिल्ली. सो 80,000 हांवें अरेंज केली. मागीर 1 lakh मेळना आशिल्लें. सरान म्हाका सगळें सांगलें कशें करप तें आनी ते विदीन 5 days 4 to 5 days मागीर सगळें म्हाका पयशे मेळटले. आयज म्हटल्यार फास्ट सँक्शन जालें. बँकेन जाल्यार खूब टायम लागतलो हांव केलें आतां. So, too happy? Very happy.